हो जो सगळो एपिसोड जर पळयत म्हादईचो जाल्यार शेवटी म्हादईच्या विशयांच्यान सरकारान कितें निष्पन्न केलें की उदीक जे चोरये पळयताले ते आनी हांगासर निखील वजे हेचेरूय पयशे खर्च करता. म्हणजे सुप्रीम कोर्टान पेटिशन घालपाक 5 एडवोकेट गोंय राज्याचे अपियर जाले. 54 एडवोकेट गोंय सरकारान ट्रिब्युनला मुखार 3,65,00,000 म्हादईच्या नांवान सर्रासपणे सरकारी तिजोरीचे हांगासर लूट करता. 8,93,58,250 रुपया अजूनही सरकार तोऱ्यान मिरयता की आमी परत तो विषय ओडून हाडटले म्हणून. अशा रितीन हो विशयांच्या 6 कन्सल्टंट नेमले, तेंचेर जवळ जवळ 4,13,00,000. चेतन पंडित ज्या कन्सल्टंट यांचेरूच एकट्या मनशाचेर गोंय राज्यान 2,33,00,000. एक दिसाचो खर्च 1,80,500. एकोमोडेशनाचेर गोंय राज्यान 46,18,400 रुपया. प्लॅनाच्यो तिकेटी तेचेर 1,74,60,000. 13/7/2020 ह्या दिसाच्यान जाला. तेका आयज पर्यंत सरकारान सॅलरी म्हणून 25,95,000 मागीर फ्लायटाच्यो तिकेटी तेच्यो ट्रान्सपोर्टेशन तेचेर परत जवळ जवळ 1,79,47,000. म्हादई वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल कॉन्स्टिट्यूट केलो आनी 2012तल्यान त्या ट्रिब्युनलाचें काम सुरू जालें. आतां 2011 तुमकां सांगलें 20/1/2011 ह्या दिसाची सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जाली. ह्या सुप्रीम कोर्टान पेटिशन घालपाक 5 एडवोकेट गोंय राज्याचे अपियर जाले आनी जवळ जवळ 14,21,400 रुपया थंय खर्च जालो. 14,21,400 रुपया 5 एडवोकेटांचेर खर्च जालो. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयली. 2012 ट्रिब्युनल कॉन्स्टिट्यूट जालो. ट्रिब्युनल कॉन्स्टिट्यूट जाल्या उपरांत 2012 ते जवळ जवळ 2018 ह्या 4-5 वर्साच्या कार्यकाळान 54 एडवोकेट गोंय सरकारान ट्रिब्युनला मुखार लायले. म्हणजे जो पर्यंत ट्रिब्युनलाची फायनल 14/8/2018 पर्यंत ऑर्डर येता. 54 एडवोकेट गोंय राज्या मार्फत अपियर जाले. तेचेर गोंय राज्यान 8,93,58,250 रुपया गोंय राज्यान तेंचेर स्पेंड केले. मागीर ही जी मॅटर चालू आसतना हांगासर ट्रिब्युनलान गोंय राज्य सरकारान परत 6 कन्सल्टंट नेमले. 6 कन्सल्टंट नेमले, तेंचेर जवळ जवळ 4,47,599 रुपया गोंय सरकारान खर्च केले. मागीर फायनल एवॉर्ड जो आसा हो फायनल एवॉर्ड 14/8/2018 म्हणजे इतले सगळे कन्सल्टंट ल्हान एडवोकेट इतले 54 उबे करून सुद्धा जो एवॉर्ड ऑफिशियल एवॉर्ड जो पळयलो त्या एवॉर्डान आमची अपेक्षा कितें आसली की चोरयेच्या मार्गान जे उदीक वळोवपाचो जो प्रयत्न हो बंद करचो आनी आमचे म्हादईचे उदीक आहा ते जे नॅचरल फ्लो जो आहा हो कायम दवरचो असो आमचो डिमांड आसलो. पूण दुर्दैवान खंय तरी गोंय सरकारचे बाजू मांडपाक कमी पडले आनी आमचे 54 वकील सुद्दां जे मांडलेले ते खंय तरी कमी पडले अशें आमकां दिसता. आनी थंयसर ट्रिब्युनलाची जी ऑर्डर येयली तितून 3.9 TMC उदीक जे आहा हे कर्नाटकाक दिवपाचो आदेश दिलो आनी 0.77 TMC उदीक महाराष्ट्राक वळोवपाचो थंय आदेश दिलो गेलो. आतां हितून 2.18 TMC उदीक फ्रॉम बंडुरा हे नाला जो आहा तितूंतल्यान आनी 1.72 TMC उदीक कळसा, अल्तारा आनी सुर्ला जो आहा भाग ह्या भागांतले वळोवपाक थंयसर ऑर्डर दिली. आतां ही ऑर्डर जर पयली आमी हांगासर जाल्यार हे ऑर्डरीन कितें म्हटलें ट्रिब्युनलान की 2044 पर्यंत हुबळी धारवाड तालुक्याची जी जनसंख्या आसतली ती आमी नदरे मुखार दवरून हो एवॉर्ड पास करता आनी हें जें उदीक 3.9 TMC जे पळय दिता हें तांकां आमी दिता. हांगासर गोंय राज्या मार्फत विटनेस जे आहा शर्मिला मोंतेरो यांच्यांनी विटनेस म्हणून तांकां उबे केले गेले. चेतन पंडीत हांकां कन्सल्टंट म्हणून आनी विटनेस म्हणून उबे केले गेले. परेश परब हांकां विटनेस म्हणून उबे केले गेले ट्रिब्युनला कडेन. राजेंद्र केरकार हांकांय ट्रिब्युनला कडेन विटनेस म्हणून धाडले. मागीर सुब्राय टी नाडकर्णी चीफ इंजिनियर आहा हांकांय विटनेस म्हणून थंयसर दवरले. आतां चेतन पंडीत जे कन्सल्टंट यांचेरूच एकट्या मनशाचेर गोंय राज्यान
2,33,40,613 रुपया. 2,33,40,613 रुपया इतले खर्च केल्या. आता ह्या मनशाक तो उबो करून कितें साध्य केलें हे कळपाक हांगासर मार्ग ना. ऑफिसर जेन्ना पळय हेका लायले ड्युटेक लायले म्हादईच्या ट्रिब्युनलाच्या कामाक, तेन्ना 2011 ते 18 पर्यंत ह्या ऑफिसरांचेर म्हणजे 2012 ते 18 पर्यंत 21,43,519 रुपया खर्च केले. मागीर एडवोकेट जे गोंय राज्याचे जे अपियर जाताले आनी सांगले 54 एडवोकेट, तेंचेर खंय तरी एकोमोडेशनाचेर गोंय राज्यान 46,18,400 रुपया खर्च केले. एअर फेअर जे आहा म्हणजे प्लेनाच्यो तिकेटी तेचेर 1,74,60,453 रुपया खर्च केले. ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे तांकां व्हेकल हे ते सगळे प्रोवायड करपाक 49,99,696 रुपया खर्च केले. जेवणाचेर 35,72,534 रुपया खर्च केले गोंय सरकारान. मागीर डॉक्युमेंटेशन आनी झेरॉक्स हेचेर 43,08,201 रुपया खर्च केले. आनी ऑफिस एक्सपेन्सीस म्हणून हांगासर 13,29,128 रुपया इतलो खर्च केलो. हो सगळो खर्च जर कॅल्क्युलेट केलो म्हणजे 2012 एप्रील 2012 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार जवळ जवळ 3,05,05,748 रुपया इतलो जाता. हांगासर जेन्ना हो सगळो खर्च केलो तेन्ना हो फाटलो कार्यकाळ सोडलो आनी आतां जो प्रेझेंट म्हणजे DPR उपरांत जो परत कार्यकाळ पळय जो आतां फुडें वयता तितूनय पळय जाल्यार हांगासर हे जे सरकार आहा हे सरकार परत सगळ्यो गोश्टी ज्यो आहा त्यो कंटिन्यू करीता. हांगासर आतां रिटेनर म्हणून म्हणजे रिटेनर म्हणून कितें आतां तेंच्या भाशेन WRDच्या की हो सगळ्या एडवोकेटांची काळजी घेणारो मनीस. आतां काळजी घेणारो मनीस म्हणून एडवोकेट निखील ओजे म्हणून हेका अपॉयंट केला सरकारान. तो अपॉयंटमेंट 13/7/2020 ह्या दिसाच्यान जाला. तेका आयज पर्यंत सरकारान सॅलरी म्हणून 25,95,968 रुपया दिल्या. मागीर फ्लायटाच्यो तिकेटी ज्यो पळय आहा तेचेर 1,88,371 रुपया खर्च केल्या. जेवणाचे चार्जीस तेचे 33,826 रुपया. म्हणजे ह्या काळजी घेणाऱ्या मनशाचेर इतलो खर्च सरकार करता. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें आहा परत की डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर परेश फळदेसाय जो आहा हेका परत स्पेशल ऑफिसर म्हणून अपॉयंट करता सगळ्या वकिलांची काळजी घेवपाक आनी तेंचे कडेन कॉर्डिनेशन करपाक. आनी हांगासर निखील ओजे हेचेरूय पयशे खर्च करता. म्हणजे हांव परत म्हणटा कितें म्हादईच्या नांवान सर्रासपणे सरकारी तिजोरेची हांगासर लूट चल्लेली आहा. मागीर हांगासर 2016 ते 2023 म्हादईच्या संदर्भात ज्यो कॉन्फरन्सीस जाल्यो वॉटर डायवर्जनाचेर किंवा DPRचेर चर्चा करपाक ज्यो कॉन्फरन्सीस जाल्यो त्याचो एक्सपेंडिचर हॉटेल चार्जीस टी फूड एंड झेरॉक्स स्टेशनरी एक्सपेन्सीस ट्रान्सपोर्टेशन तेचेर परत जवळ जवळ 1,19,47,107 रुपया गोंय राज्यान खर्च केले. आनी आतां हे सगळे कंटिन्यू करतना 13/5/2023 हालीं फाटल्या म्हयन्यात जेन्ना आयज आमी पळयता गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्दां कॉन्फरन्स खंयच्या डिपार्टमेंटांनी घेता. आयज सगळीं डिपार्टमेंटां एका कॉन्फरन्स हॉल बऱ्या पैकी बांदलेल्या. पर्यटन भवन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मागीर आमचे GST भवन सगळे कडेन कॉन्फरन्स हॉल आयज बांदलेली आहा. तरी आसतना कॉन्फरन्साच्या नांवार हो निखील ओजे जो आहा हो ताज विमानतळान कॉन्फरन्स घेता 13/5/2023 आनी एक दिसाचो खर्च 1,80,520 रुपया हांगासर. आनी नांव कितें की DPRचेर स्टडी करपाक. कन्सर्न जो दिलो आमी परत आरोप करता की एवॉर्ड जो जाल्लो तो नोटिफाय करपाक कन्सर्न जेन्ना दिलो त्या कन्सर्न दिवपाक अरविंद दातार म्हणून फक्त एक एडवोकेट उबो केलो गोंय सरकारान. ताका 5 लाख फी दिली. म्हणजे गोंयचे वाट लावपाक 5 लाख फारीक ह्या सरकारान हांगासर केले. आनी स्टडी ग्रूप म्हणून आतां एक तयार केला प्रमोद बदामी हांणी आपले एक्सटेन्शन मेळपाक लागून सरकार कडेन आपले म्हणजे बरेपण जोडपाक लागून खंय तरी स्टडी ग्रूप तयार केला. ह्या स्टडी ग्रुपान 6/4/2023 ऑर्डर काडल्या आनी तितून 12 लोक अपॉयंट केल्या. परत 18/5/2023 ऑर्डर काडून
2 मनीस आनीक ताका एड केल्या आनी अशा तरेन प्रमोद बदामीन हो जो स्टडी ग्रुप तयार केला हेचो तो आढावो डेली घेतालो पूण आतां खंय तरी एक्सटेन्शन जाल्ल्याक हांकां विसर पडला आनी ह्या स्टडी ग्रुपाचेंय काम चालू ना आनी सगळे बाकीचे कितें पळय सगळे आहा पळय ते सगळे बंद पडलेले आहा. फक्त प्रमोद बदामीचे आतां फुडें 40 कोटी 60 कोटीचे बराज म्हणजे बंधारे बांदपाची कामां जी पळय आहा ही तेची आतां फुडें सुरू जातली अशें आमकां हांगासर दिसून येता. हो जो जर सगळो एपिसोड जर पळयत म्हादईचो जाल्यार शेवटी म्हादईच्या विशयांच्यान सरकारान कितें निष्पन्न केलें की उदीक जे चोरयेक वयताले ते ऑफिशियली उदीक दिले आनी हेंच्यांनी सत्कार समारंभ हांगा केले आनी आजुनूय सरकार तोऱ्यान मिरयता की आमी परत तो विशय ओडून हाडटले म्हणून अशा रितीन हो विशयांच्या परत हाती भायर गेल्लो. आतां हितून जो परवा जे आमी एक इंटरवेन्शन फायल केल्लें आसा ते आमी देवा कडेन इतली इच्छा आमची देवा कडेन मागणी आहा की नैसर्गीक न्याय म्हणटा तो गोंयच्या जनतेक एक देवान नैसर्गीक न्याय दिवचो आमचें इंटरवेन्शन एलाव करचें म्हणजे आमचें दाखल करून घेवचें अशी आमची मागणी आसतली. देवा कडेन मागणी आहा आनी गोंयच्या जनतेनूय तुका आशिर्वाद दिवचे कारण की हे इंटरवेन्शन सारकें दाखल करून घेवपाची काळाची गरज आहा कारण गोंय सरकार आमचें थंय टोटली कमी पडलेलें आहा. आतां ह्या हे जर पयलीं सगळें जर म्हादईचो जो अवा डव्वे सगळो खर्च जाला हेंचेर तो जर पळयलो जाल्यार 4 आण्याची कोंबडी आनी 12 आण्याचो मसालो ही म्हण हांगासर तंतोतंत सारकी लागता गोंय राज्याच्या सरकाराक. तरी हांवें ITN मागला की जज जे अपॉयंट केल्ले पळय तिनूय त्या जजांचेरूय खर्च जाला गोंय सरकाराचो. हो हांवें मागला तो येयलो काय परत आनीक हांव एडिशनल आनीक प्रेस फुडें घेतलो म्हणून हो खर्च तरी हांवें वाचला पळय तो कमी आसतलो पूण हे हांवें वाचला ते कमी आसतलो पूण तो आनीक चड आंकडो आसतलो कितें अशा तरेन गैरवापर जाला आनी आजुनूय गैरवापर जाता. हांकां फक्त 5 स्टार हॉटेलांनी कॉन्फरन्स हॉलां बूक करून फक्त जेवणां जेवपाचो विशय आहा. आतां पळय आतां कित्याक 10 तारखेक हियरींग लागला सरकार कितल्यो मिटिंगो घेता सरकार हेजें पंपाचें उद्घाटन करपाक व्यस्त आहा म्हणून हांगासर पंपाचें उद्घाटन करून कितें जातलें थंयचें उदीक काडून आनीक खंयच्या भागान घालतलो तो भाग बुडटलो. पूण म्हादईचेर सरकार कितले सिरियस आहा बाबा कितें नाल्यार उलोवप कितें स्ट्रेटजी आसतली तर कांय ना पळय बदामीक एक्सटेन्शन गावलें तो सुटलो.